स्टेट ऑफ दी आर्ट कामां करपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 16 वर्सां पयलीं GSIDC महामंडळ तयार केल्लें. सुरवातीक ह्या महामंडळान मोठे आनी स्टेट ऑफ दी आर्ट पद्दतीचे प्रकल्प घेतले. 2012 उपरांत मात चित्र बदल्लें आनी शाळांच्या इमारतीच्यो दुरुस्त्यो धरून बारीक सारीक दुरुस्तीची कामां GSIDC कडेन वचपाक लागलीं. सध्या GSIDC पॅरलल PWD भशेन चलता. दर वर्सा GSIDC कांयच ना म्हळ्यार शेकड्या वयर कोटीची कामां हातांत घेता. मात 2017-18 अर्थीक वर्सा GSIDC थंडावल्या. 2017-18 फेब्रेर GSIDCन फक्त 42 कोटीची 24 कामां हातांत घेतल्यात. सरकारी शाळा दुरुस्त करपाच्यो 11 पॅकेजी वट्ट 10.5 कोटीची कामां. इफ्फीचे डेकोरेशन आनी हेर मेंटेनन्साची 7 कामां ताचेर मोडले 7 कोटी 39 लाख. फिफा खातीर इमेज आनी लूक ऑपरेशनाचे 74 लाखाचे एक काम. पेडणे अबकारी खातें आनी GMCचे सिवेज आनी उदका पुरवणेचे 4 कोटी 25 लाखाची कामां. मुरगांव मतदारसंघाचे मास्टर प्लान करपाक GSIDCक 13 कोटीचें काम. पार्शे पंचायत घराचे 87 लाखाचें काम. GSIDCन ह्या वर्सा फक्त एक नवें अशें एकच काम सांखळे घेतलां. ट्रायबल वेलफेराचे हरवळे सांखळे कम्युनिटी हॉल उबारपाचें 2 कोटीचें काम. मार्च मेरेन आनी 8-10 कामां लिस्टान येवपाक शकता. 2012 पयलीं GSIDCन बरी वेगळी अशी कामां केल्लीं. 2012 PWD सुदिना कडेन आनी GSIDC भाजपा कडेन आसली. तेन्ना सावन GSIDCन पॅरलल PWD भशेन रिपेर आनी रेनोव्हेशनाची कामां हातांत घेवपाक सुरवात केली. तरीकूय वर्साक शेकड्यांनी कोटीची कामां GSIDCक मेळटालीं. 2017 मार्च सावन GSIDC मगोच्या दीपक पावसकारा कडेन आसा आनी तेन्ना सावन GSIDCन कामाची मंदी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.